देव दिता आणि देवचार नाडटा अशी गत मांद्रेच्या विक्रेकरांची जावन रावल्या। थळाव्या नुस्तेकारां खातीर चकचकीत नवे मार्केट बांदून दिल्ले, पूण ताचें नियोजन सामकें जावंक नाशिल्ल्यान मार्केट तशेंच पडून रावला आणि विक्रेत्यांक मार्केटाच्या भायर रस्त्यार आपले सामान विकचें पडटा। 3-4 वर्सां पयलीं मांद्रे हे नुस्तेकारां खातीर मार्केट बांदिल्लें, पूण सुवातीचे योग्य नियोजन आनी यो वच करपा खातीर वाट सामकी नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांक तशेंच गिरायकांक त्रास जातात। देखून विक्रेत्यांनी हे मार्केट सोडून भायरच बसप पसंत केला आनी नव्यान बांदिल्ले मार्केटाची सामकीच अवतिकाय जावन उरल्या। भायर कित्याक बसता नुस्तें घेवन मार्केट आसतना? आमचे मार्केट सारकें ना। मार्केटान गिरायक येयले काय आमकां दोन सायडी गिरायक जाल्यार मोदें गिरायक जायना, भोवंक मेळना। ओके, म्हणून आमी भायर बसता। सगळीच जाणां भायर बसता काय कोणा म्हणजे तुमकां पंचायतीन बीन सांगूंक ना येदें व्हडलें मार्केट बांदलां पूण तेतून बसा बी म्हणून? पंचायत कितें सांगतलो, पंचायती कांय पडलेलेच ना जाल्यार ना आमकां पावना, मार्केट पावना ती। ओके, मार्केट पावना ती भोवंक मेळना भितर। हां कोण पळय फुडें बसता तेंकाच गिरायक जाता। ओके, आनी कोण पळय मोदें बसता तेका गिरायक खंय जातलो सांग? ती बाजार हा लांब, तितून भोंवतली कशी गिरायक? ओके, तर तुमची कितें मागणी बीन आसा अशी पंचायती कडेन? आमकां आसा, आमकां मार्केटूच दुसरें बांदून दिवं म्हणजे व्हडलें मार्केट बांदून। आनी दिसान दीस मार्केट धुयनान कांय ना, आमी सोपो भरतना आमीच मार्केट धुवपाचें। मार्केट केन्नाच ती धुयनान, मागीर कशें जातलें? आमी सोपो दिता आनी आमीच मार्केट धुवपाचें। माझी एक हे आसा, विनवणी आसा पंचायतीक आमच्या। आता आमचो नवीन सरपंच आसा, एक बरो सरपंच धडाडीचो असो सरपंच आसा, युवा सरपंच आसा आमचो अमित सावंत। हेका एक विनंती आसा की तेणे आपूण पर्सनली हाच्यान लक्ष घालून हे जे कितें नुस्तेकारांचे भायर बसता, हे व्हडले मार्केट आमी बांदलेले आसा, इतलो खर्च करून मार्केट बांदलेले आसता, थंय बसोवंक जाय तांकां। थंय बसोवपाची कितें तरी वेवस्था करपाक जाय। कितें तरी पंचायतीन आपूण एक माणूस हाडून तांकां त्या लोकांक ह्या नुस्तेकारांक आमच्या थंय बसोवपाक जाय। तशें जर जायत जाल्यार एक खूब बरें जातलें आनी हो जो जागो आमचो आसा पळय तो पार्किंग लोकांक पार्किंग बी करपाक मेळटलो। आमचो आयतारचो हें आसता, बाजार आसता, तो जर बाजार तूं पयशे जाल्यार खंय तरी सगळे बाजारकार बसलेले आसता, तांकां एक जागो असो ना, एक अशें एक बाबा सिस्टम अशी ना की त्या जाग्यार अशें बसले वेवस्थीत बसले, लोक वेवस्थीत गेले, कितें खरेदी आसा ती केली, अशें जायना। जाल्यार तेरूय ह्या लोकांनी हें करूं येता आमच्या पंचायतीन आणि आमदारान हाचेर लक्ष घालून व्यवस्थित एक कितें तरी एक सिस्टमॅटीक एक हें मार्केट करूं येता। फकत मार्केटाच्या विशयाक लागून ट्राफिकेची समस्या आता उपरासपाक लागल्या। नुस्तें विकपी बायलां रस्त्यार बसतात, देखून हांगासर गाडयांची गर्दी पळोवपाक मेळटा। ह्या सुवातीर 2-3 फावट अपघातूय जाल्यात। ह्या विशयाचेर थळावो सरपंच अमित सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा ह्या मार्केटाची पुनर्बांधणी करपाचो आमचो विचार आसा। जायती सुदारणा हांगासर घडोवन हाडटले, तेच बरोबर नुस्तेकारां वांगडा हांगासर भाजी आनी फळां विक्रेत्यांक सुद्दां आमी सुवात दितले। पळय, नुस्तेकारां ही फक्त तुमकां आयतारच्या दिसा भायर दिसूं शकता, ना हांव ना म्हणना। कित्याक आमच्या गांवांत जर पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट म्हणटात तशे अप्रॉक्सिमेटली 7,500 वोटर्स आसा आनी येदे व्हडले लोकसंख्या असलेल्या गांवांक हे जे आमचे जे फीश मार्केट जे हाच्या पयलींच्या पंचायत मंडळान जे बांदलेले ते फीश मार्केट खंय तरी अपुरे पडटा। आनी संडे ह्या दिसा आयतारा दिसा गांवांतलो जास्तीत जास्त लोक ह्या मार्केटाक विजीट करून कोण नुस्तें घेवपाक येता, कोण भाजी घेवपाक येता, कोण फळां घेवपाक येता, कोण इतर सामग्री घेवपाक येता। सो अशा वेळाचेर हांगा क्रावड जाता। सो ताका लागून आमी आमचे जे ऑनरेबल MLA आसात श्रीजीत आरोलकर हांकां रिक्वेस्ट केलें की आमकां एक सुसज्ज प्रकारचे एक हायजेनीक फीश मार्केट एक व्हडलें बांदपाचें म्हणून। सो तेंच्यांनी जो फिशरीज मिनिस्टर आसा श्रीयुत निलकंठ हळर्णकर हांकां रिक्वेस्ट केली आनी ताच्या नंतर तेंच्यांनी ह्या प्लेसीचेर विजीट दिवन एक बरे प्रकारचे मोठे अशे सुसज्ज वेल प्लॅन्ड वेल इक्विप्ड आनी हायजेनीक फीश मार्केट आमकां बेगींतले बेगीन बांदून दिता अशें अश्युरन्स दिल्लेलें आसा। बरी सुवात आसून लेगीत ह्या बायलांक कडकडीत वतान करपोन धंदो करचो पडटा। पावसान कितें हाल जायत सांगू नजो। सरपंच म्हणटा मार्केटाची पुनर्बांधणी करतले, पूण पयलींच नियोजन सामकें नाशिल्ल्यान परत पयशांचो इबाड करून मार्केटाची पुनर्बांधणी करप हातून कसलो अर्थ? गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर।